दिसान दीस लायटी संबंधीच्यो कागाळी वाडत आशिल्ल्यान वीज खात्यान गिरायकां खातीर नवी हेल्पलायन सेवा सुरू केल्या। गिरायकांचे प्रस्न आनी कागाळींचो सुटावो ही हेल्पलायन करतली। तात्पुरते हे काम हॅलो इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटराक दिलां। लायटी विशीं तुमची कसलीय समस्या आसा जाल्यार BSNL फोना वेल्यान 135 डायल करात आनी मोबायला वेल्यान जाल्यार 240 4230 नंबराचेर फोन करात। घरातली लायट गेल्यार ना जाल्यार हेर कितेंय समस्या असल्यार ह्या मुखार लोकांक लायटीच्या खात्याक फोन करचो पडचो ना। 135 ह्या नंबराचेर फोन केल्यार तुमचो प्रस्न रोखडोच सुट्टलो। गेल्ली लायट केन्ना येतली हेय तुमकां नवी हेल्पलायन कळयतली। एक पाटी कॉल आयलो न्ही की एक पाटी तेंचे कंप्लेन घेतले की तुमी हिंगा पळय जाल्यार कळटलें तुमकां कितें कंप्लेन रेड जाता। ओके, सो हेजो मिनींग की आतां एक कंप्लेन लॉस जाली आनी हो तांचो कंप्लेन नंबर 415। आतां नेक्स्ट स्टेप आतां आमचो की कंप्लेन सेंटराक पयलीं कॉल करूंक जाय। एक पाटी कंप्लेन सेंटराक कॉल केले की तांकां तें केस एक्सप्लेन करपाचें वेटिंग पिरियड आसता। ज्या वेटिंग पिरियडान तेंच्यांनी मागीर तें वचून ती केस सॉल्व करूंक जाय। लायटी विशींच्यो लोकांच्यो कागाळी आयकून घेवपाचो कंत्राट पर्वरेच्या हॅलो इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस ह्या कॉल सेंटराक दिला। सध्या ही सेवा प्रायोगीक तत्वाचेर चालू केल्या। ती सारकी चल्ली जाल्यार मुखार चालू दवरतले। कसलेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर प्रॉब्लेमाक लोकांक आपणाचे BSNL फोनांतल्यान 135 फोन करून कंप्लेन दिवंक शकता। नाजाल्यार मोबायलांतल्यान जरी तर करता जाल्यार 0832 240 4230 ह्या नंबरान फोन करून कंप्लेन करूंक शकता। हे कंप्लेन आमच्या हांगान येवन आमी कितें करता हे मागीर ज्युनियर इंजिनियराक फॉरवर्ड करता। एक्शन 30 मिनटाचें एक्शन टायम, फर्स्ट एक्शन टायम। गोंय सरकाराच्या वीज खात्यान सुरू केल्ल्या ह्या सेवेक लागून आता लोकांक लायनमॅना फाटल्यान धांवचे पडचे ना। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरा आड FIR नोंद जाल्ल्यान पुलिशेन ताका बेगोबेग अटक करची अशी मागणी काँग्रेस म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून केल्या। इतले मजगती परुळेकरान मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो अशें गोवा सुराज पाटील मागला। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर आड पर्वरे पुलिसांनी FIR नोंद केल्ल्यान पुलिसांनी ताका बेगोबेग अटक करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। The Congress party demands that this particular minister should be arrested and that he should be removed from office by this government for free and fair investigation against these acts of corruption, omission and commission. If he is not arrested and if he is not removed, it would mean that this government is supporting corruption without and the actions are without transparency. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरान बेगोबेग मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी गोवा सुराज पार्टीचो युवा मुखेली सावियो रॉड्रिगीसान केल्या। Goa Suraj Party demands that a resignation of Mr. Dilip Parulekar immediately. Him continuing to be a minister will only hamper the investigations of this case. He cannot be in office as long as this investigation is on. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी सुशांत पळ। गोंय सरकाराच्या राना खात्यान 4 कामगारांक बेकायदेशीर रितीन कामार घेतल्यात असो आरोप खासगी बस धरी संघटनेन केला। ह्या प्रकाराची चौकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या। सरकार कदंबाक जशी सबसिडी दिता तशीच सबसिडी खासगी बसवाल्यांक दिवची अशी मागणी तामणकारान केल्या। राना खात्यान केल्ल्या 4 कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर भरतीची चौकशी जावची अशी मागणी खासगी बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केल्या। 4 जाणांची कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज म्हणून नोकर भरती केली गेली। कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज म्हणून फील्ड सुपरवायझर हांकां भरती केले आनी काही दिसांनी हे जे पळय 4 भुरगे आसा हे 4 भुरगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे रेग्युलर एम्प्लॉईज म्हणून दाखयले गेले। बनावट सगळी कागदपत्रां तयार केली आनी फॉरेस्ट गार्ड म्हणून ह्या लोकांक काडून वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान ट्रेनिंगेक धाडले। आमी हो जो सगळो 4 जाणांचो रिक्रुटमेंट पळय आसा ही भरती प्रक्रिया पळय आसा ह्या भरती प्रक्रियेक आव्हान दितना हितून मोठ्या प्रमाणान करप्शन आनी सरकाराक फटोवपाचो प्रयत्न जाला, चिटींग आनी फेवरेटिजम जाला, भ्रष्टाचार हितून जाला। तेन्ना ह्या संबंध प्रोसेसाची चौकशी करची म्हणून दक्षता खात्या कडेन 13/1/2014 ह्या दिसा कंप्लेंट घातलेली आसा। कदंबा महामंडळान पास पद्दत चालू केल्ल्यान खासगी बस धनियांक लुकसाण जाता। ताका लागून भरपाय दिवपाच्या मागणेचेर सरकारान 6 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो असो आदेश कोर्टान दिला
अशी माहिती तामणकारान दिली. आमची मागणी आसा कितें ते 701 पेटिशनान तितून निर्णय घेवपाक लायला की 6 आठवड्या भितर तो जाता तितल्या बेगीन सरकारान घेवचो. कितें निर्णय घेता तो 3 भितरलो एक कितें तो निर्णय घेता तो बेगीन घेवचो अशी आमी परत मागणी करता. आनी जाता तितल्या बेगीन तो निर्णय घेवन सगळ्यांक एक समानदारक असो तोडगो काडचो अशी आमी हांगासर मागणी करता. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.